नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. गोवा डेरीचेर एसीबीची रेड. असिस्टंट मॅनेजर आणि इंजिनियर विनायक धारवडकाराक एंटी करप्शन ब्रांच लाच घेतना धरलो रंगे हात. राफेल डिलाचेर काँग्रेसीचो पर्रीकाराच्या खांद्यावेल्यान प्रधानमंत्री मोदीचेर बाण. मोदीन केल्ले डिलाची पर्रीकाराक पुराय म्हायती. ताचे तोंड बंद कित्याक? काँग्रेसीचो प्रस्न. ड्रायव्हिंग स्कूलाच्या ऑडिटावेल्यान स्कूलवाले काचाबूल ऑडिट सुरू जाता म्हणून भयान पावले येरादारी मंत्र्या मेरेन. सुदिनान हात फाफुडले. अर्द खंय सुप्रीम कोर्टाची. ₹12 क्युबिक मीटर उदक सरकार लोकांक दिता. अडेजांनी उदकाची वाट लावप बंद केली ना जाल्यार उणाव सोंपचो ना. वेस्टेज 15% हाडपाचे यत्न. सुदीन बॅक ऑन ड्युटी. दोंगुल्ले सुर्ला 70चे बारवाल्यांक कोर्टानूय थाकायना. बार्रा बंद केली म्हूण बारवाले पावले हायकोर्टान. दोंगुल्ले ठाणे पंचायतीक नोटीस. कोर्ट म्हणटा टुरिस्टांक मस्ती करपाचे लायसन्स दिल्ले ना. ...2010 गोंयान प्रॉपर्टी घेतली. म्हयन्याभरान विकली. 8.5 कोटी जोडले आनी 5.5 कोटी रीण भरले. इन्कम टॅक्साक खबर आसा? एसीबीक कळना. बेहिशोबी मालमत्ता केशीन बाबू कोर्टा मुखार दावो. एशियन गेम्स ट्रॅक एंड फिल्डान भारताक 1 भांगरा आनी 3 सिल्वर. जावेलिन थ्रोत नीरज चोप्राची ऐतिहासीक कामगिरी. आणि राज्य एथलेटिक सर्तींतल्यान वेंचतले नॅशनल गेम्सा खातीर संभाव्य एथलीट. गोवा एथलेटिक संघटनेक नॅशनल गेम्सान बरे कामगिरीची आस्त. गोवा डेरीच्या असिस्टंट मॅनेजर आणि इंजिनियर विनायक धारवडकाराक एंटी करप्शन ब्रांचान लाच घेतना रंगे हात धरलो. एसीबीन सोमारा अचकीत गोवा डेरीच्या ऑफिसाचेर धाड मारून ही कारवाय केली. फाटल्या 10 वर्सां सावन विनायक धारवडकार गोवा डेरीन कामा खातीर आसता. म्हापशेच्या एका डिलराकडच्यान पयशे घेतना तो सापडलो. सद्याक धारवडकार गोवा डेरी उदरगतीच्या नॅशनल प्रोजेक्टाचेर काम करतालो. अशें ह्या विनायक धारवडकाराक लागून गोवा डेरीचे नाव बदनाम जाल्लें आसा. बिचारे चेअरमॅन, गोवा डेरीचे संचालक मंडळ, एमडी हांचे असल्या अधिकाऱ्यांक लागून नाव पेड्यार जाल्लें आसा. हांव मागता तांच्या कडेन की एसीबी कडेन मागता तांणी जें कितें कायद्यान कितें करपाचें आसा तें अशें ह्या अधिकाऱ्याचेर कायद्यान कारवाई कितें आहा ती करची. हांवूय हे जो विशय आसा हो संचालक मंडळाच्या फुडें दवरतलो आनी जें कितें कायद्यान तेका शिक्षा घडोवपाची आहा ती कायद्यान जी तरतूद आहा त्या प्रमाणे आमी तेका शिक्षा करतले. रेड हँडेड धरले काय? हय, रेड हँडेड धरला तेका. पैसे घेताना? पैसे घेताना. कितें म्हण आसलो कामाक तो एसिस्टंट मॅनेजर इंजिनियर आनी इनचार्ज नॅशनल प्रोजेक्ट ऑन डेरी डेव्हलपमेंट म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर प्रोजेक्टाचो हो इनचार्ज आसलो. कितले आसता तेका बजेट कितले आसता? जवळ अंदू आमकां 8 कोटी रुपया सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे येयल्ले आनी त्याच्या अंडर वेगवेगळ्यो मशिनरी परचेज करपाच्यो आसता. त्यो त्या संदर्भात टेंडर जाल्ले आमचे परचेज ऑर्डरय काडलेली आमी. त्या प्रमाणे हांवें म्हज्या परचेज ऑफिसरान सगळ्यो सयो मारून दिल्ल्यो. सॅलरी सामकी कमी आयिल्ली का कोणाक? तो जेन्ना एसिस्टंट मॅनेजर म्हणटा ताजी सॅलरी 80,000 सुमार आसतली. सॅलरी 70 ते 80,000. सो आयज टेंडर दिले ताणीच कितें कंप्लेंट बीन कितें? हय, जो एक म्हापशाचो आमचो टेंडर आहा ताका इलेक्ट्रिकल वर्क दिल्ले आमी. ट्रान्सफॉर्मर आनी कितें वेगवेगळे इलेक्ट्रिकल काम तांणी ताजेर कंप्लेंट दिल्ली. बाबा अशें मागता आपल्या कडेन आनी आपल्या कडेन आनी कोणूच मागना, तोच मागता. एमडी किंवा चेअरमॅन, संचालक मंडळ अशें कोणेच पयशे आपल्या कडेन मागले ना. पूण तोच एकटोच मागता. त्या शिवाय आपूण फुडें काम करपाक दिवचो ना अशें ताणें आतांच म्हाका सांगलें. आतांच जेन्ना तेजे म्हाका तो मेळ्ळो सकयल तेन्ना हांवें तांकां विचारलें तेन्ना अशें खरेंच ही गोश्ट म्हणून सांगलें ताणें. कितलो डिमांड बीन केल्लो आयडिया आसा तुमकां? ना, ताणें ती म्हाका कांय डिटेल खबर ना पूण ताका पयशे घेतना त्या मनशा कडल्यान ताका धरलो.
तेजे पयलीं अशे प्रकार जाले आसतले म्हणून ना गोवा डेरीन अजून फर्स्ट टाइम अशें ACBन ही धाड घाला बी फर्स्ट टाइम. हाज्यान पयलीं केन्नाच ACBन अशी धाड घालूंक ना. म्हाका इतलेंच आमच्या तुमच्या पत्रकारांक सुद्दां आमच्या सगळ्या भावांक सांगून दिसता की अशा अधिकाऱ्यांक लागून गोवा डेरीचें नांव बदनाम जाता, गोवा डेरीचे संचालक मंडळाचें नांव बदनाम जाता, चेअरमॅन एमडीचें नांव बदनाम जाता. खरे हे चोर वेगळेच आसता अशें विनायक धारवाडकरा सारके. फायटर जेट राफेल डिलाचेर काँग्रेसीचो पर्रीकराच्या खांद्यावयल्यान प्रधानमंत्री मोदीचेर बाण. हे 1.25 कोटीचे स्कॅम पर्रीकर रक्षा मंत्री असताना मोदीन फ्रांसाक वचून डील केला. 126 विमानाचो आंकडो 36 मेरेन देंवयलो. विमानाचो प्रेस वाडयलो. हो डील जातानाच नेमकी रिलायन्स कंपनी हाजीर. डीलाच्या प्रक्रियेची पुराय म्हायती पर्रीकराक आसा. तो वोग्गी कित्याक काय म्हूण काँग्रेसीची म्हणयारी प्रियांका चतुर्वेदीचो प्रश्न. I don't call Rafale a deal. I call it a scam. The government of the day has made self-interest its primary goal over national interest. The Rafale scam story I can explain in 10 words, and that is that you overprice the aircraft purchase, you reduce the number of aircrafts being purchased, you take the offset benefits away from a public sector company and you hand it over to a friendly private company. So my question to Prime Minister Modi is very simple. Will he explain to the people of this country why was 41,205 crore extra paid by the taxpayers of this country used in this deal? And I'm also going to show to you, when we talk about pricing, how prices were hidden. And they continue to hide. Our defense minister on the floor of the house has lied, saying that we have a confidentiality agreement because of which we cannot share the price, which is a blatant lie. There is nothing like a confidentiality clause simply because their own Minister of State for Defense, not just once but twice, has mentioned the price on the floor of the house, but their lie is caught emphatically when Reliance Defence Limited, first is Rafale Dassault Aviation, in its own annual report tells us at what price India has bought the Rafale jets for. And that's a price which is higher than what they have sold the Rafale jets to Qatar and Egypt. It should matter to Goa, because if you all would remember, the defense minister at that point in time is the chief minister of Goa currently. And the nation saw that how the chief minister, the current chief minister, then former defense minister then, continued to hide giving answers on Rafale. And I would expect a defense minister who knows that CCS norms are bypassed, who knows transfer of technology benefit is not coming to my country, who knows that even defense procurement procedure was not followed, continues to maintain a silence, continues to not answer. So silence is also a conspiracy in an agreement that has betrayed this nation. And will Chief Minister Manohar Parrikar, who claims to be one of the most honest and integral human beings with nation's interest in mind, speak up and tell us why was the nation betrayed while you were supposed to be watching the nation's interests? ड्रायव्हिंग स्कूलाच्या ऑडिटावेल्यान स्कूलवाले काचाबूल. सोमार सावन ऑडिट सुरू जातले म्हणून भयान ड्रायव्हिंग स्कूलवाले सुदिनांक मेळ्ळे. ताणे हात वयर काडले. तो म्हणटा ऑर्ड सुप्रीम कोर्टाची. ड्रायव्हिंग स्कूलांक मान्यताय दितना येरादारी खात्यान स्कूलाक कशी आशी ताची मार्गदर्शक तत्वां दिवंक जाय आशिल्ली. आता अकस्मात ऑडिट करूंक स्कूला बंद करीत म्हणून तांकां भय. गाडयो चलयतल्यांक शिस्त लायतले जाल्यार ड्रायव्हिंग स्कूलांक पयली शिस्त जाय म्हूण सरकारान आतां तांचे ऑडिट सुरू केला. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजी गुरगांव हरियाणाचे एजन्सीची टीम गोंयांत पावल्या. ते मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलाचे इन्स्पेक्शन करून ऑडिट रिपोर्ट खात्याक दितले. खंयचेय ड्रायव्हिंग स्कूल जाय तशें चलना म्हूण कळल्यार लायसन रद्द करूंक एक्शन सुरू जातली. गोंयांत 135 अशी स्कूलां आसात. ड्रायव्हिंग स्कूलवाले काचाबूल.
आमचे भुरगे सांगतात की त्यांनी सांगलें की सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा तेन्ना कितें आसा तो कांय करूंक शकना. ते सुप्रीम कोर्टाचे कितें ऑर्डरी नुसार ते आतां हें करतात कळ्ळें न्ही. इन्स्पेक्शन करतले ते इन्स्पेक्शन करतले आनी ते इन्स्पेक्शन जाले नंतर मागीर आपूण पळोवया म्हणटा खंय तो कोणाला सारकी आसा ती उरतली आनी कोणाला सारकी ना ती बंद जातली. इन्स्पेक्शनाचीच वाट पळयताय आतां. इन्स्पेक्शन जातकीर आमचो रिपोर्ट कितें दितलो कित्याक प्रत्येक कोणाक कांय खबरूच ना न्ही. मागीर तो रिपोर्ट पळोवन तुमी मागीर त्या प्रमाणे एक्ट करतले. तशें एक्शन घेवपाचें असो विचार आसा तेंचो. पळोवया म्हणटात कितें जाता तें थकले सगळे सदांच मिटिंग घेवन एकमेका मेळोन ते आतां सगळें जाम पडले सगळे. ड्रायव्हिंग स्कूलवाले येरादारी मंत्री सुदिनाक मेळिल्ले. तो म्हणटा अर्थ सुप्रीम कोर्टाची. स्कूलवाले म्हणटात लायसनां दितनाच ह्यो गजाली सांगूंक जाय आशिल्ल्यो. पूण आतां सारकी आसा आनी सारकी ना. हांव म्हणटा कितें ही जी आतां आमकां लायसन्स दिला आरटीओन डायरेक्टरान किंवा आमचे असिस्टंट डायरेक्टरान हांकां खबर आसूं जाय आशिल्ली बाबा कशें आसपा जाय कशी पद्दतीन आसूं जाय ती ड्रायव्हिंग स्कुलां. तेणी आमकां दिलें लायसन्स आमी शिकयतात ना. आतां तो आमचो मिनिस्टर म्हणटा खंय न्ही तो इन्स्पेक्शन करूनय मागीर कोणाला कशें कितें आहा तें कळटलें म्हणटा न्ही. ते काय ना आमकां एक्च्युअली कळपा जाय आशिल्लें तुमचें कशें आसपा जाय तशे पद्दतीन हें दवरात. मागीर आमी इन्स्पेक्शनाक येतले हें आमकां तरी बरोवन दिवपा जाय आशिल्लें न्ही तेणी. प्रुडंटान ताचेर सुदिनाक घातलो. ड्रायव्हिंग स्कूल जो प्रॉब्लेम आसा ताचें ऑडिट करपाक जाय आनी ताजो हेतू स्पश्ट आसा की सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिशना प्रमाणे ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो गोंयांत चल्ल्या फॉर एग्जाम्पल ड्रायव्हिंग स्कूल आसूं पोल्युशन बोर्ड आसूं किंवा पोल्युशन सर्टिफिकेट दितात ते हे आसूं त्यानंतर परत आमचे पासींग करपाचें गाडयो पासींग करता पळय ते हे सगळें आतां नव्या हेच्या प्रमाणे वतले आमी. आनी एक्ट फायनल हेचेर म्हाका दिसता राज्यसभेत आसा तो पास जाल्या नंतर तातूंत स्ट्रिक्टनेस येतली आनी स्ट्रिक्टनेस येवपाकूच जाय ड्रायव्हिंग स्कूल आसूं किंवा मागीर बाकीच्यो गोश्टी आसूं. ऑडिट हें कोणी तरी वेगळ्या हेणेच करपाक जाय. वी हॅव नॉमिनेटेड थर्ड पार्टी ते करना हो करना. इन्स्पेक्टर सारकें करना म्हणून ऑडिट करचें म्हणलें. सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर केन्ना केलां इन्स्पेक्टर. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण खंयच कांय सादलें ना जाल्यार ड्रायव्हिंग स्कूलवाल्यांनी एजन्सी आड खंय कोर्टान वचपाची तयारी केल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी तुकाराम मराठे. 12 रुपया क्युबिक मीटर उदक सरकार लोकांक 2.5 रुपयांनी दिता. उदकाची वाट लावप बंद केली ना जाल्यार उदकाचो उणाव सोंपचो ना. वेस्टेज 15% हाडपाचो यत्न चल्ला म्हूण पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन उलयला. 1.5 म्हयनो उपचाराच्या विसावा उपरांत ताणें सोमारा मंत्रालयान काम सुरू केलें. जुवारी पुलाचें खंय इन्स्पेक्शन केलां. पुलाक भंय ना. ऑलमोस्ट से अबाउट ऑन एन एवरेज जितले मनीस गोंयांत रावता तितले मनीस गोंयांत येता दर 3 दिसांनी. आनी त्या खातीरूच जें उदक आमी मॅन्युफॅक्चर करता तें आमकां कमी पडटा. म्हणजे 2.5 रुपयांक आमी 1 क्युबिक मिटर उदक दिता. म्हणजे आमी ऑन एन एवरेज 9.5 रुपया लॉस करून गोंयच्या लोकांक उदक दिता. आतां हें उदक हें अमृत आशिल्ल्या कारणान लोकांनी ताचो वापर बरे तरेन करपाची आवश्यकता आसा. जो NRW आसा तो कंट्रोल करपाचो आमी थारायला. NRW म्हणजे नॉन रेवन्यू वॉटर ज्याचे विशीं आमकां हिशोब मेळना वीच वॉज एट वन टायम मोर दॅन 40%. एंड आय एम प्रावड आफ्टर वी गॉट दीस JICA आनी तांणी आमच्या काही भुरग्यांक ट्रेन केले. तांणी आज 25 to 30% हो NRW हाडला. 175 MLD ऑफ नेट लॉस ऑफ वॉटर पर डे. आमचो एम आसा इन नेक्स्ट 5 years आमकां हो एम 15% सकयल आसा. सगळ्या मतदारसंघांनी रस्ते हॉट मिक्सिंग खंय 15 नोव्हेंबरा सावन सुरू. ऑन एन एवरेज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत आज 20 कोटीची कामां पास जाल्लीं आसा. 15 सप्टेंबर पर्यंत तांच्यो वर्क ऑर्डर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमचें जें काम आसा गोंयचे पावसाक लागून आमी हॉटमिक्स काम हें 15 नोव्हेंबराच्यान चालू करता आनी 15 मेक बंद करता. पावस देमायज पडिल्ल्यान खंय रस्ते गेले. कांय इंजिनियर चुको करतात म्हूण सुदीन उलोवन गेलो. रस्त्यार जे खड्डे पडटात ते बिकॉज पावसूच इतलो पडटा आमी कांयच करूं शकना ताका. कारण आमची टॅक्नॉलॉजी ही सादे डांबराची टॅक्नॉलॉजी जे 60 किंवा 90 हेचे आमी डांबर वापरता. हेचे शिवाय आमी वापरूं शकना प्रत्येक कडेन. आनी जेन्ना भरपूर पावस पडटा थंय काम करूं शकना अशी आमची परिस्थिती जाता. आमचे इंजिनियर काम करता
थोडे फटयताय बी, त्या बद्दल दुमत ना, हेंच नसाय वता आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी घडटा. आनी जुवारीचो जो प्रॉब्लेम आमकां जाला ताका कोणीच भंय दिसचो न्हय कोणाकूच. जुवारी ब्रिज इज व्हेरी सेफ. माय टीम ऑफ इंजिनियर्स वेंट देर, दे हॅव इन्स्पेक्टेड आनी जें कितें थंय करपाक जाय, कारण एक्सपान्शन जॉयन जें आसता तें 10 सेंटीमीटर आसता. चोरला सावन गोवा हैदराबाद 4 लेन हायवे प्रकल्पाक खंय तत्वता मान्यताय दिल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिटकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. 2010 आमदार बाबू कवळेकरान खंय गोंयान प्रॉपर्टी घेतली, म्हयन्याभरान विकली, ताचेर 8.5 कोटी प्रॉफिट जोडलो आनी 5.5 कोटी दिवन मुंबयच्या कंपन्यांनी दिल्ले रीण फारीक केले. तेन्नाचे इन्कम टॅक्स रिटर्नान हो वेव्हार कॅपिटल गेन्स म्हूण दाखयला आनी आपल्याक अजून मेरेन इन्कम टॅक्सान ताचेर कांयच विचारूंक ना. एसीबीक ही गजाल कळना म्हूण ते आपले आड बेहिशोबी मालमत्तेचो दावो करता हे बाबूचे कोर्टा मुखार स्पश्टीकरण. बाबूच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सुनावणी चल्ल्या. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.